आज आमी आसा ते शिगनेवाळ म्हणटा तो जो एक पूल आसा हांगासर आनी शिगनेवाळ टू कोडार हो पूल खूब वर्सां जाली आसा 30 मिटराचो डिस्टन्साचो पूल आसा पण इतली वर्सांचो हो पूल हेजे अजून मेरेन म्हाका दिसता मेंटेनन्स जावना आसल्या कारणान जर ताका पोंदां वचून जर पळयत जाल्यार एक सायडीच्यान तो खचपाक लागला आनी आतांय सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे ह्या पुलाचेर समज जर आनी एक अवजड वाहन समज जर गेली जाल्यार हो केन्नाय कोसळूंक शकता। सो ताका लागून ताणें रिक्वेस्ट केल्या की जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान हेजी दखल घेवन हो सद्या तरी बंद करचो नाल्यार पर्यायी वेवस्था करून हो बेगोबेग बांदून काडचो म्हणून। आज पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर हाडले आमी मेन जंक्शन टू दाबाळ पुला कडेन सर्वे करता म्हणजे खंय खंय क्रॉस ड्रेन जाय खंय खंय गटार जाय जेणे करून आमकां फुडल्या वर्सा आमगेलो हॉटमिक्स जावपाचो आसा। हॉटमिक्सा पयलीं ते आमगे जावपाक जाय आनी तशेंच आतां सांगलें कण्णेवाळ तो तेंच्यांनी एग्जामिनेशन करपाचें म्हाका पळयतना तांकां सांगलां म्हाका पळयतना दिसता सामको डेंजर म्हणजे सोयी बी दिसता आनी थंय हांवें तांकां सांगलां थंय तुमी एक बोर्ड मारा की बाबा 10 टनाचे वयर जावं 8 टनाचे वयर हेजे वयल्यान व्हरचें न्ही। तो सोड पूल परत थंय चाफेगाळी म्हणटा आनी शेळी हे दोनूय पूल सामके गंजलेले आसा तेय गरज आसा आनी तेय हांवें तांकां दाखयलो आनी मॅक्झिमम हे बेगीन काम करून घेवपाचें प्रयत्न करता। सो पावसान आतां कितें डेंजर आसा म्हणटा तुमी कोसळपाक बीन शकता काय म्हणटा हें जालां काय म्हणटा चड चीर बीन गेल्ली आसा काय म्हणटा तशी पुलाक म्हणटा साकवाक म्हणटा गंज दिसता न्ही तें गंज सगळें म्हणजे आमकां तरी दिसता पळोवपाक ते पीडब्ल्यूडी फायंड आउट करप आमकां तरी पळोवपाक तें सामकें डेंजर आसा। सो आयज तुमी जो सर्वे केलो तो केन्ना मागीर डांबर हें जातलें हॉट मिक्सिंग म्हणटा फुडल्या वर्सा आमी 3 फायली केल्ली आसा मिनिस्टर साहेबान 3 फायली केल्ली आसा जंक्शन टू पंचायत टू प्रायमरी स्कूल इश्कॉल गणनाथ आनी गणनाथ इश्कॉल टू दाबाळ बीच कितलो किलोमिटर जवळ 13-14 किलोमिटर ऑलरेडी 3 किलोमिटर आमी ऑलरेडी काम जाल्लें आसा म्हणजे जवळ 10 किलोमिटर मारून उरलेलें। पण तेज्या पयलीं हें डिगींग हें काम जातलें तेज्या उपरांत तुमचो डांबर पडटलो काय परत खणपाचें तेंच ते सांगता न्हू हें पयलीं पास करून घ्या हो सिजन जे ऑफ सिजन आसा ऑफ सिजना भितर ते पास करून हाडपाचें क्रॉसलेन आनी म्हणजे सगळें खणपाचें काम अंडर केबल बीन सगळें कंप्लीट जातलें केबलाचें कंप्लीट जालें जिओ केबलाचें आमगे आनी हॉटमिक्स पयलीं हाका आमकां मिनिस्टर जेन्ना उलयलो तेन्ना कळ्ळें की केबलाचें पयलीं काम जावपाचें आनी हॉटमिक्स जाल्या नंतर पडप मागीर मुश्कील जाता म्हणजे लोकांनी थोडें मातशें सहन करून घेवचें कित्याक आमचें जें केबलींग आसा म्हाका दिसता तमाम शिरोडा मतदारसंघ आमच्या शिरोडकर साहेबान केल्लो आसा टोटल केबलींग जाय केला आमची पंचायत टोटल सांगतो केबलींग केला। लोकां कडेन एकलीच विनंती करता की आमी 3 म्हयने कळ सोंसुया जून जुलय ऑगस्ट पावस गेले की सगळें सोलिंग करून डांबोर जातलो आनी मागीर हॉटमिक्स जातलो पूण लोकांनी खंयच रेबो जाला आनी कांय सोदचें पडटलें म्हणून की 11 जे केवी वयल्यान आशिल्ली ती आतां 95 हाडल्या परत वारंवार जें लायट वचपाचें प्रॉब्लेम जाताले क्रिएट जाताले तें कमी जातलें आनी जेणे करून लोकां कडेन अपील करता की लोकांनी मातशें थोडी कळ सोंसून घेवची आनी जाता तितले कॉन्ट्रॅक्टरांनी सोलिंग करून घेवपाचे प्रयत्न करता। सरपंच आमी दर वर्सा पळयता की पावस पडल्या उपरांत तुमच्या थंय इकडे वाड्यार सगळें उदक रस्तो बुडटा तुमचे इवन तुमच्या घरा कडेन उदक येता सो ह्या वर्सा कितें केलां प्रोविजन तुमी प्रोविजन आमचे WRD मिनिस्टरान खुबशी सर्वे केली धरणाची आनी खंय सगळें करून पळयली पूण म्हाका दिसता तें हें वारंवार ताका नॅचरल कॅलॅमिटीज हें जावपाक खूब कठीण आहा जावपाक उदकाचें म्हणजे जाता तितले लोकांनी आपलें म्हणजे हेणें रावचें तें उदकाचे सोयी आपलें सामान वेवस्थीत दवरून की आतां पळोवंक गेल्यार तें सतत जायत आसा ते 4-5 वर्सां तरी सतत आनी सोनू गांवकार म्हणून जेचें घर आसा तेजें वर्सान वर्स तें बुडटा आनी लोकां कडेन हांव अपील करूं सोदता इतलें तुमी आतां मिडिया समोर सांगता की ते खूब गरीब आसा तो सोनू गांवकार म्हणटा आतां फुडारा हांव ताका म्हणजे अशें लोकां कडेन अपील करतलो की ताका कितें फंड्स एकठांय करून ताका तें आमी गव्हर्मेंट दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आमगे आमदारान उलयल्लो आसा की ते इतलो गरीब आसा ताका गरज आसा निदान तें वर्सान वर्स बुडटा तें घराचें कितें तरी जावपाक जाय। बेतोडीच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू।